सगळ्यात पयली आपल्या फ्रेंडाक फटयता, फ्रेंडाकडच्यान रीण काडटा आणि मागीर सेकंडली तो घरातले पयशे चोरपाक लागता. तिसरा मागीर तो घरातल्या आवय बापायचे भांगर आणि तेवूय चोरपाक लागता आणि अशे तरेन तो हे सगळे मेन कारण म्हणजे ड्रग्सा खातीर तो फायनान्शियली काबार जाता आणि फिजिकली काबार जाता. सो ह्या ड्रग्साच्या विळख्यांतल्यान सुटपा खातीर माननीय प्रधानमंत्र्यान एक ह्या वर्साक एक मॅसिव कॅम्पेन केला आणि ताचे खातीर सगळे डिपार्टमेंटांनी बी अपील केल्या की सगळे डिपार्टमेंटांनी एक जावचे आणि एक आज सोपूत घेवचो की हे ड्रग्स म्हणटात पळय न्ही ते ताजो आमी ह्या राक्षसी रुपी जो पळय हे आसा ताजो समूळ नाश करतले. म्हणून आमी हांगा सोपूत घेवया सगळ्यांनी एक जावन. Dear friends, youth is energy of any nation, and the power of youth has an important contribution in the development of society and country. Therefore, it is very important that maximum number of youth join the Drug-Free India campaign. Accepting this challenge of the country, today we unite under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan and take the pledge that not only the community, family, friends, but also ourselves will be drug free, because change should start with ourselves. So let us all together take a firm decision. Jai Hind. भारत माता की जय. वंदे मातरम. देशाचा पंतप्रधानाचा दुसरो संकल्प नशामुक्त भारत. चीफ ऑफिसरान सगळे डिटेल सांगिल्ले आसा. नशामुक्त भारत पंतप्रधानाच्या तकलेक आयलें की काही यूथ आणि हो जो गुल्लो मारला तो खाली खास करून हिंदुस्तान भरच्या युथाक लागून जे यंग एजीचेर वायट वळणाचेर वायट मार्गाचेर वतात. तुमी चीफ ऑफिसरान सगळ्या डिटेलान एक्सप्लेन केल्या ताणें तांकां कितें तरी शब्द यूज केला जे वायट गोश्ट जाता. आणि अशे ह्या संकल्पनेक आमच्या चीफ ऑफिसरान आयज हांवें पळयलें की टोटल स्टाफ ह्या म्युनिसिपल हॉलान जमलो आणि सगळ्यांनी ताचो ओथ घेतलो. नॉर्मली स्टाफ अशे नशामुक्त अशें वचना, तरी आसतना चीफ ऑफिसरान सगळ्या स्टाफाक एकठांय हाडून आज आमी ओथ घेतलो. अत्यंत बरी गजाल, कारण नशा म्हणटे खूब तरेचे असतात. ड्रग्स घेतात हो नशा जायना की थोड्यांक सोऱ्याचीय खुबशी आसता. इल्ले पितकीर आनी इल्ले पिचे, आनी इल्ले पिचे आनी पिचे, सोऱ्याचीय लागवण लागता. नशा म्हणटे ते खूब तरेचे असतात आणि तातूंतल्यान बरें कितें तरी शिकप हाची आयज ह्या संकल्पनेंतल्यान चीफ सगळे एमई जावं एओ जावं आमचे थोडे कामिली लोक आसात हांकां हाडून स्टाफा कडेन ओथ घेतलो.